babre gisva puta estudio ustu asmeta y estudiato what is more of this scuola geti ore sonto ai loro pagace moshe gale nove e guri album sobra bullanda coltaro indore pollo che na bullantare vorota Quiero un bailero, casi todo lo que te escuché la plena, la escuché y cada rócalo. Casi todo lo que te escuché la plena, la escuché y cada rócalo. Chamona Bilbao Plasta Bulgaria Johnny che sulle muro ora tu scopo nasta sulle Bulgaria le Johnny Chabolta nasle ma c'è corazza nobna di che pisara o di tirauli hasa Johnny magica luna Johnny Tabori la conto posso Dormur con la domina Dice amore che non prendono una pulmono dura una strada Dice amore che non prendono una pulmono dura una strada Sodat spatlia bancar bosor Luce galum namura un teacher zala Uka tuje visromoso Ate koso tuto mutisor korun paso Eto za uyeta Are diyaru tu Shetane roile zala Patlu punto ni kata Mati botanica dona kota Sai crea carita Dice amore che non dai tutte a perché soffia colta Poi dice la sopra il muro ti sai tutto ma geruto suota Poi dice la sopra il muro ti sai tutto ma geruto suota Good morning. Sir, I'm माझ्या पुताचे सर्व्हिसिंग साठी लायलो. हां, ताका लागून आयलो. पिवपाची कांयच गरज. लेबर मिनिस्टर आगी उलयलो. काम तुझे कोत्ता म्हणून सांगला ताणी. पण भाव मातशे वाडला. भाव वाडला? हातून तुजो हप्तो ना आणि असल्यारच वाडपाक अशें म्हणून सोदता तूं ना? होय, ताजो भाव वाडला. हातून जाणा सगळ्या कामाक आमी पयशे दिवचे पडटा. पैसे दिनासतना ह्या संवसारात कसलीच कामां जायना आनी एक सरकारी कचेरींनी सरकारी डिपार्टमेंटान वचलो जाल्यार सगळ्या कामाक पयशे दिवचे पडटा आनी तूं ह्या पोस्टाक आयलो म्हणटकच तुवें पयशे दिवचे पडटा कारण सरकारी नोकरी मेवतलो जाल्यार तांची दर पयशे घेवपाची अशी आसता अटेंडंट पिवन सर्वंट म्हणजे डी क्लास पोस्ट कोण मागोवंक सोदता ताका 5 लाख रुपया पडटा क्लास सी
क्लॅरिकल पोस्ट तूं मागतलो जाल्यार तो पोस्ट तुका जाय जाल्यार तुवें 10 लाख दिवचे पडटा. आतां तूं मागता तो पोस्ट ज्युनियर कॅटेगरी ऑफिसराचो म्हणटकच हाका 15 लाख पडटले. 15 लाख पडटले. आणि जे हांवें कितें सांगलां तातूंत म्हजें कमिशन कांयच ना. कोण सर फाटीं तो सीएम म्हणटालो कसलीं कामां करतले जाल्यार पयशे लागचे नात म्हणून. अरे ते तशेंच म्हणटात ते म्हणचेच पडटा. अरे आमी म्हण पयशे खंयचे हाडटले आं ते तशें म्हणचें पडटा. तूं पड आमच्या पंतप्रधानान म्हटलेलें न्हय जरी तर आपण जिखलो जाल्यार आपली पार्टी जिखली जाल्यार आपण एका नागरिकाच्या अकाउंटात 15 लाख घालता म्हणून होय सर. घातल्या ताणें ना ते तशेंच करचेच पडटा. अरे आमी म्हूण कितें करतले लोक आमचे लागीं डोनेशन घेता. कोण म्हणटा बूक जाय आमचे लागीं गांवांत एक हेड करूंक जायो आमचे लागीं तियात्र रडटा तिगोजीच्या कपेलाक डोनेशनाक आमचे लागीं. कोण म्हणटा आपलें घर मोडटा मातशें कितें हेल्प कर रे बाबा कितें करतलो तेवूय आमचे लागीं. आतां तूं सांग म्हाका हे इतले पयशे दिवंक आमचे लागीं कितें पयशांचें झाड रोयलां. अरे पयशांचें आमी झाड रोयलां सगळे काय म्हाका आमचे लागीं पयशे मागतात. कोण सर कितें कमी जाता जाल्यार विचारून पळय न्हय. पळयता 15 लाख म्हणजे जायते पयशे तिवूय म्हाका खबर आसा. कितें कमी जाता जाल्यार पळयता भिवपाची कांयच गरज ना. पण एक सांगता 15 लाख हे सायडीन आनी जॉबाची ऑर्डर दुसरे सायडीन. तशें जाल्यार हांव तयार आसा पयशे दिवंक पूण म्हजें काम मात जावंक जाय. जातलें. जॅक कसो आसाय? रमेश हांव आसा एकदम बरो. आनी इंटरव्यू कसो गेलो? म्हजो इंटरव्यू एकदम बरो गेलो रमेश आनी म्हाका ती नोकरी फावो जाली. बोल बी जॅक म्हजी तुका. देव बरें करूं रमेश. रमेश तुजें हॉटेलाचें काम कशें चलना? पेंटिंग सोडून उरलेले सगळे जाला. फुडल्या म्हयन्याक इनॉग्रेशन करून सोदता हांव. बरें जालें. कसा आसा? एकदम बरो आसा. बरो आसा न्हू? होय. अरे मेलवीन म्हाका एक सांग पळोवया तूं आतां निवृत्त जाल न्ही होय. रिटायर्ड जालो कशी वता रे तुगेले दीस? शंभू तुका आनी सांगूंक जाय निवृत्त जाल्ले दीस कशे वेतात म्हणून. अरे सकाळचो सांजचो बाजारान सकाळचो पेपर आनी बाजार हाडूंक आनी सांजचो असोच टायमपास. म्हजे सारके निवृत्त जाल्ले म्हजे फ्रेंड मेळटात न्ही तांच्या फुडें चकाटां मारूंक सांगूंक विसरलो. जाणें शंभू म्हज्या पुताक गव्हर्मेंटाची नोकरी मेवल्या व्हडलो ऑफिसर म्हणून. वा शब्बास मेलवीन बाबा शब्बास. खरेंच तुगेले पराक नोकरी मेवली आनी तिवूय बी सरकारी. वालोर तुका पूण आमकांय मात बऱ्याक पडल्या. खरें सांगता मेलवीन आमचेय बी कसले सरकारी कचेरेन जर तर काम आशिल्ले जाल्यार आमकां बरें न्हू. गेलो तुजे पराक मेळ्ळो फट करून जालें. होय शंभू. शंभू जरी तर तुवेंनूय तुज्या पुताक शिकयलो जाल्यार ताकाय गोडे बरी नोकरी मेळपाची. 12वी करून सोडले ताणें शिकोवंक जाय आसलो न्हय. अरे तो मुगेल पर पळय आसा तो शिकोंक सदी पूण हांवेनूच ताका हाडायलो. एक सांग म्हाका मेलवीन आयज काल शिकन कितें मेळचें आसा? शिकोना जाल्यार आयज काल ह्या समाजान रेस्पेद आसा. रेस्पेद फकत शिकलोल्याक आसता. कितें? फकत शिकलेल्याक रेस्पेद आसता आनी शिकना तांकां रेस्पेद आसना? अरे पळय आयज काल ह्या आमच्या समाजान कितें चल्लां तें. आमचे पळय 5 आसता ते शिकप नाशिल्ले.
मिनिस्टर असता ते शिकप नाशिल्ले, आमचे इथून शिकप नाशिल्ले चीफ मिनिस्टर सुद्धा जाऊन गेले. अरे शिकन आणि किती मेळचे आसा, कसलो फायदो आसा. शेंबू हो थोडे शिकवले मनीस बेकार असत, पण चडांत चड 95% लोक शिकलोले बरी सर्वीस करता. खरे तुझो पूत गोडे शिकोवंक हुशार नासलो आसतलो, पूण म्हजो पूत जाल्यार शिकपान एकदम हुशार आसलो. बाबा जाणा मेलवीन बाप, तुगेल पर कितले शिंकपाक हुशार पळय तो. तुझ्या पुतावून जास्त पर्सेंटेज घेतले पळय रस्त्यान अशे बेकार भोंवतात. खबर आसा लोकांक गांवच्या. आणि म्हाकाय बी आदी तुवें आणि हातां तुगेले परान कशी मेजा पंचान पयशे दिवन नोकरी घेतली ती. बेगीन किती जाता तुका पाय ते म्हाका खबर ना. ते खबर ना किती जोर येयलो टिचरी गो तें खबर ना. बरें चल बरें ट्युशन टिचरीन कितें शिकयलें बाय तुका. पाय आयज आमकां ऑटोमेलो शिकयलें. आतां हेका लागून हांवें ट्युशनाक धाडूंक सोदनासलो. हो मेलो एक सांगपाक कित्याक गरज आसलो. ना रे पाय ऑटोमेलो म्हणल्यार ते रावंड ग्रीन आसते आपाचे. वॉटरमेलन शिकयलें बाय. ओय रे पाय. सारकें मायंड गेलें उतर सुटता जाता हेका उतर सुटता जाल्यार चोय. बरें तें बरें आनी आज मायंड कितें रॅबिट्स घेवन धाडलें कितें ट्युशनाक आसूं टिफीन हाय मुगो बाय. ना रे पाय टिचरी नीट म्हणलोली म्हाका सारकी हीट येयली. आवय ही दोगांय मेळ म्हाका हायन काबाक वतली सारकी. टिचरी नीट म्हणल्यार तूं कितें येयली न्ही गो. सारकें मायचेरी गेला जाण मुगो. चल वच मातशें भितर वचून ती कितें कोत्ती चोय मातशें. चल बाय वच भितर वच चल. हे म्हाका दोगांय मेळ धरपा ना बरें. ही म्हाका काबाक करून घातली. कितें आगो चल ट्युशन आसा हाटी थिंगा. ही चल कितें शिकयलें काय कितें ऑटोमेल शिकयली. आगो वॉटरमेलन शिकयला. ऑटोमेल म्हणटाय मागीर ताका खूंय कोणते आमगेले कितें टिफीन हाय काय म्हण गो ना खूंय. मागीर हांवें म्हण कित्याक टिचरी नीट म्हणून त्या कितें येयली. तुझी भाशी जावपा सारकें पीन जावपाची. आगो बाय चोय हांवें आतां सर सोडल्या कितू तेंप जालो. तूं इसूल करीत सो हांव सोऱ्या एक घोट पासून गेलो ना. एक थेंब पासून मुगे जिबेर दल ना. आनी कितें सोडलो ए फोन येता. फोनात तुका आगो ती केन्ना मुगो ये म्हाका फोन येता. आवय बसच्यो. हॅलो बसच्यो. ओय कितें जालें सांग. हॅलो रुजाय. ओय सांग रे कितें रे बाबा. कितें जालें. कितें वचपाक सगळी तयारी करता आनी कितें काय म्हणल्यार खंय व्हरपाचें कितें करपाचें कांयच ना मग तुगेलें. बसया कितें जालें रे. कितें जालें रे दाड्याक वचून येयलो. बसया कितें रे फोना रेंज मेळना दिसता फाड पडलेल्या हुंय वचोन फोन केलो मग कोण जाण.
आगो बरी रेंज मेळटा थिंगासो फोन करपाक जाय न्ही अरे रुजान हॅलो अरे ती पिकनिके सगळे वचपा तयार रावले मरे थिंगा तू कितें व्हरपाचें कितें करपाचें हूंय वयतले कितें आसलें कांयच ना म्हणून गेलें म्हाका मोठे दोळे कळ्ळें म्हाका कळ्ळें तुगे शेलपेट सायडीच्या ना आनी आवाजाचे कोत्तेचे कळ्ळें बरें बरें तूं सांग सांग म्हाका कितें करपाचें कितें सर कितें व्हरपाचो आगो फोनाचेर उलयता थोडा म्हजे डिस्टर्ब कोण नाक गो मुगे कामाक चलत मुगेले जोड व्हडू वचपाचो बसता कितें जालें रुजान पाड पडला तर तूं एक काम करी एक हे रे मुगे मरे बीपी चडटा बीपी चड मरे मुगे सोजमोनो कितें कोड लँग्वेज रे तुगेली ब्लेंडर स्प्रेड आनी तू बरो बसत्या सांगतो बसत्या बाय तुगेली बायले काय खबर ना अजून बीपी चोयले म्हण तुगेली आतां बीपी चडलो ना गो अजून चडपा आहा आतां चडपा आहा म्हाका कोट्टा पयलें कोट्टा ए बसा तूं हे सोलो दादलो ए बसा चोय रुजान सांग ओय आनी हें कोर आमची ती रे आंटी मेळ्ळो ती रे किटी करता ती सारकी किटकिटी आंटी कळ्ळें एंडी किटी कितू पडल्यो तीन पुरो आगो बाये हांव चोडो व्हडपा वचपा ती बायल सारकी इतली किटी हांवें ताका सांगिलां म्हाका मातशे 3 कुराड हँडोर मू चोडो व्हडपा ओय चड गोटे चोडो तो ना बसता मातशें तें तुवें हें घेवन नाका बरें आनी एक काम कर आवय हांवें तुका तें हें चॅक दिलो चोय तुका होय कितें हांवें मरे सायन मारूंक ना मरे कळ्ळें सिग्नेचर कितू पडल्यो ती दोन चेक दिले बरें बसत्या दोन चेक दिली सायन मारना आसतना आगो मातशें ओके राव गो हांव लोन काडटा 1,000 लोन काडूंक आयलें लोन काडटा तेन्ना ब्लँक चॅक दिवपा पडटा ओय मागीर ती सायन मारपा पडटा ती हांवें मारूं ना म्हणून सांगता तेका हांव बसता लास्ट हे आमगे तेतूच गार्डना गेलो चोय रे आमी सौ सुकणी चोयलो ती नुस्तें धरपाची सौ सुकणी आवय हें बरें कळ्ळो न्हू म्हाका बता आगो हांव सांगता बसत्या म्हाका कळ्ळें तूं कोण हॅलो कितें जालें बाय तुका कळ्ळो ना तो कितें सांगो सोदता आगे सौ सुकणी नुस्त्या धरपाची एक गोट्टा. विशाल बाटल्यो ना गो आता किस्सा चालो सोरो सोडलो सारको सोरो राव गो आगो राव कोण आगो राव प्लीज Kurung zau zona poro Sangki jago boys goodbye radio duaro Cinta mi Iklotin bote Jagam jag Kena sang sangki Kenaka Manun tinggi Kaya mi Regi ekstati Kaya mi Regi sekstati प्रिया म्हाका दिसता म्हज्या मामीक आमच्या मोगाचो दुबाव पडला काल तिणें म्हाका प्रश्न केलो पूण हांवें तिका फोट मारली जे वोट कित्याक मारूंक जाय आसली सरळ सांगून दिवपाचें न्ही आमी नीस मोग केला भिरांत कसली पूण प्रिया म्हजी मामी एकदम कडक ओ मोठोस लोक कोबरो करतालो ती फोटोय चेक हांवें तुका काल विचारलें तुका मोगन आसा काय म्हणून हांव तुका ना म्हणटालो जाल्यार हें कितें मामी म्हाका तुजी भिरांत दिसो हांव तुका सोका सांगूंक सोदी मामी
मोगार पडत भिरान दिसना मोगार पडल्यार म्हाका भिरान दिसली नो असं का हिंदूच्या वाचो मोग करू मामी आमी वेगवेगळ्या धर्माची जायत पूण मनीस जाल्यार वेगळोच कित्याक सगळ्या धर्माच्या लोकांक एकूच भाशेचो वारो एकूच सुर्याचो उजवाड एकूच तरेचो पावस वेगवेगळे कांयच आसना मामी मोगीराव हाती ह्यो जाती मनशांनी कित्याक देवान काय करूंक ना आगो आधीपासून आपल्या धर्माच्या मनशा लागीं कासा जाता हे तुका खबर ना होय आंटी तू कितें सांगता तें सच जावन आसा पूण तुका खबर आसा अशें कित्याक घडटालें पळय तें हांव तुका सांगता जेन्ना एका पदराचो चेडो पदराच्या चेडवा लागींच लग्न जातालो कित्याक ते चेडवाक ताच्या धंद्याची म्हायती आसतली म्हणून आनी ते चेडो ताचो धंदो फुडें वतलो म्हणून तशेंच एका शेट्याचो चेडो शेट्याच्या चेडवा लागींच लग्न जातालो कारण हेंच आगो तू वकील जाय कुठे बदपी म्हाका सांगा नाका मामी जायतेच वकील दोतोर आनी राजापासून नोकरा लागीं काजार जाले जात आनी दोन पडले नासतना तोंड बोग कर आणि इतलेच न्हय जो देडी गरज वयता नासा नाका तुका गाडच चलयल्या लस आंटी चरून खाल्या लस म्हजो पापा रात आसलेले दीस करता आनी सगळे लोकांची पोटां भरता बोटा बोतात सांगता ते भाशेन बोटाट बोडा सांबोसा लोका फुकट दिता दिसना लोकांच्या पोशात गेला लोकां फुकट येवन म्हजे पापान आंगण करूंक ना म्हजो पापा कितलेशे लोकांची पोटां भरता आनी हांव सांगूंक सोदता ती ताच्या कामात मिसळ आसा ताती Zabi mani munshan keya Evan kai tyo koruk na Shiklolia munshat wanudri unsai Ikon koruk pavona बिझनेस करपाक आमगे तो शंभू बाब हॉटेल बांदलो म्हूण आपणी गायला हॉटेल एक दीस पूण कितें पयशे भितर चालले येयलो दिसलो आसा कित म्हूण सोंसपाचें आनी आहलो चोय सगळे चलता सारखे बेस्ट चलता सारखे कितें चलता ते बेस्ट चलता अगो चोय हॉटेल कसा चलत ते चोय कोण चलता एक दिमकू तेका मानना मरे तुगे हॉटेल कोणा गेला मुगा कसला धन खाता आनी बायलेन हाडला लोको पळय वच मुगा तुगे वयता थिंगसा दांड्या जावन कितले लोक पळय तुका कितले लोक आहलो तितले सगळे भांगार घाल तुजे हॉटेल घायले मरे हॉटेल बांदपाक आत घे आनी तुका पोत्तोन घे जाले गेले चला लागल नी चालता ते भाशी गेले आज चोय गो टेबल चोय गो कितू आज चोय भितर चा गो पिताय टेबुला खबर म्हाका तू सांगनाका ती सद्दांच ताय तुगेली सद्दां चाव पिवपा पयली दिसान केलते नी पुरो पयली दिसाचो कितले जालो देस्पेस कितले गेलो 500 कितें 500 नी 500 आगो 5000 डिस्पेस अरे रेडिया 500 नी दे 500 नी आगो भाई आता आम्ही धंदीकार जाले आम्ही इंग्लिशीन सांगपा जाय जाले जाले
येयली कितली रे पैसे येयली कितली अगो ते तूं आमी मुकोट दवरलेले हय चल इंडियाचे तोकल्यो तू केन्ना कसलो धंदो चालू करता आनी त्या दोना तुये कुस्टुमरा ओडपा मुकोट दवरपा जाय कोण आवडपाकू पयलो धंदो तू चालू करता आनी त्या दोना तुये कुस्टुमरा ओडून हाडपा मुकोट बी धरूंक जाय तुका हॉटेला कित्याक जाय रे अगो किम्स न्ही गो कुस्टुमर गो इंग्लीश शीक लाल्या इंग्लीश शीक कुस्टुमर म्हळ्यार अशें आतां आमगे च्या बी पायली भाशा पयले ताका कुस्टुमर म्हणटाय माकलोल म्हणटा हा सारकी इंग्लीश कोणना आनी को अरे ताका म्हणटाय कस्टमर म्हणटाय ताका हांव इंग्लिशीन सांगिल्ली आनी हांव कितें हय हांवें हिंदीन सांगलें तें अगो आसूं आतां आमगे चलना कित्याक तूं कितें चलो लागला आनी दुसरी दिसा केलें तें आनी सोंसपाचें तें आज सांगपाकू न्ही हा समोसा हक्को 2 रुपया दोनले 2 रुपया आनी तेच बरोबर ती चटणी लायन हाताय ती 8 रुपया थंय हाय कितली लोकली तेजो ना थिंग मानून घे तुगे थिंग मुगे मिस्टेक जाली मिस्टेक इल्लो तितलो सगलो लोक समोसा हाय गेले आनी चटणी तेशी तेशी आत मरे ते चटणी बरी आजीत गे गोवा तुझ्या मुक्त न्ही गो अगो लोकां दे घ्या समोसा पा दे का समोसा आतां जाल्यार बारबो चटणी खावपाक जाय अगो सिवील दाद म्हणटा ती आसपा जाय लोकां सिवील दाद म्हणटा ती आसपा जाय कितें समोसा हाडून तुजी भाशी एंड न्ही किती सोय मेळ्ळे ते खायले गेले हा एंड न्ही लोक आनी आमगे भर चलता आयज भर चलता सारकें बेस्ट आगो कितें हिंगा आमी थंय भितर लोक च्या भाजी हाताय आनी आमी झगडटाय म्हाका ते लोक तुगे सद्दां आसताच हा आयज सांग म्हाका चाव केशी दोन ती 20 आनी कितें 20 गो 20 म्हणल्यार कितें 20 रुपया तुका कोण इंग्लीश शिकयलो रे कोण इंग्लीश शिकयलो आनी ते मॅथ्स आनी तेका 20 म्हणटाय 20 ओय गो ते आगो चोय आतां आमी धंदेकार जाले चोडटाय आतां चोडटाय तूं कोण हे विचारलें न्ही चाव केशी 20 म्हूण सांगताले सोबाय आतां 20 म्हणून सांगले बरी सोबाय आगो चोय कोण येयलो बाद तुमगे चाव केशी 20 रुपीज तुमगे भाज केशी 30 रुपीज भाजी केशी 30 आवय ती कोण टीचर काय मॅथ्स शिकयलो ती कोण टीचर तुका यो टियर बाय 30 असू बुरो समजल म्हाका इंग्लिशीन सांगपा जाय गो इंग्लिशीन सांगपा जाय ती कोंकणी मरे तेशी कोणशी आमान धरून पण वयत का कोंकणी आतां कोंकणी उलोवपा लोक तू जेसल्या लागोन जाती मागीर कोणशी आवत ती हकत कुचना असं आज काय जावपालो आज चोय गो कितलो बोल्लो तू बोल्लो चोय एंत्यान चोय कितें उडे आवड चोय टेबल नंबर हाय चोय गो कितें उडे गो तें एंड कितें शीक टेबल नंबर हाय म्हणल्यार 5 नंबर टेबल 5 नंबर लाल्या शीक तेच म्हणना नंबर शिकयता हांव मुगेले नंबर शिकवी सुवाता दिसता येता विचार बरें जालें काय विचार जाले बरें अगो विचार गो काय किती करता दिसता हांव कित करता रे अगो हांव सांगना जाय सारकें मुगो तूं मुगो मातशा पळय मुगे सांगा दिवपा ना जाण मुगो बाय तूं रागा जायनाका बाय चल बरें जालें मुगो सगळें बरें जालें आमगे सामोसा केस जाले बटाटवाड केस जाल्ले बटाटवाडा नांव कळना की जाली अगो त्या बटाटवाडा एक सायज नाती ना शेप पूण हा केसली शेपी गेली रे बटाटवाड मेले रावंड असून जाय केसली शेपू गेली लोकांनी रावंड गेले आमी रावंड करचे मग हांगो लोकांनी रावंड कर आमी रावंड करचे मग आनी बटाटवाडा शेप आसताय बटाटवाडा आनी एक शेपा ना सॉरी ओय आसूं बरें लागले मुगो लागले आनी चाव घेस लागली बरें आनी सॉफ्ट ड्रिंक्स लागलेले तुगे सगळे लाकडावाचा हांव मुजी म्हाज्या धरता आनी हांव विसरा थिंगा म्हाका सॉफ्ट ड्रिंक हांवें दिसले बरें तें बरें मातशें बील करता बील करूया तुवें कितले समोसा खायले बटाट कितले खायले
ओगे हापा म्हण लिमिट हा अगो पाड पडलो या मातशें ओगे राव गो अगो तू एसको धंद्या वाट लागलो गो सारकी अगो हाय नी गो लोका गो मुई गायले आणि हांव रोजार कोतालो तेणे 40-50 हायला पुरो म्हणून आणि तू कित काय म्हणला 10 हायला म्हणटा आणि मुई घालपा रे पण तू तेच्या वाडे गेल बसला काय आणि तू चा किती दोन आणि सॉफ्ट ती दोन्ही सगळे मुच गेले 4000 जाता आहे पाय 4000 पुश के पुश अगो 4000 झालं बाय जाऊ रे माशला 4000 ओ इट्स ओनली 4000 चान्स घे तू अरे रेडी आता सांगलं पण तू काय हा 2 0 येली म्हणतो तो 100 400 आणि ओडो 2000 किती म्हणाले अरे ते 3 0 आलोले त्याचा 5000 बाय माशे मिस्टेक झाली होय ओनली आय सॉइस्टाड मिली जोडी सारखी बेस्ट बरे हालाटा किती फायदा तू आन बरे ना कितको तोकले नु तू आता सगळे हायले नी गो मागी पयस फाल दिपानी जया आता मुजी असली पिल्लो हमगो आणि तुझ्यास एक दाल बाय चोय आता मु आणि चोय इंगानी लॉकडी नाकाय बाय लॉकडी म्हणल्यार चोय आता आमगे मुगो 2 दीस स्टार्ट करीत सोन आमगे सगळे कितें जाता हय येलो दिसलोस तेका लागोन हांवें आज बोर्ड करून दवरलो बाय सारको होय सारको येदो बोर्ड करून दवरलो आज पयल्या हाल्या उदार मग तू वाचू ना बाय ना पी सारको वाचू ना आय वागो हांवें मोडगासा कोण नडला सारको कोण नडला बोर्ड आज पयशा फाल्यां उदार आज काय भानगड जावपा नाही राव हिंगा राव कितें जालें बोर्ड घेन येता ए ओयतो इतो म्हण बोर्ड घेन येता म्हण घाल पावशी येत गो ए तू काय मिला आगो तू काय मिला आज आगो आज सगळं सारको जातले हांव बोर्ड गेलेला आगो हांव वाचून दाखयता चोय आज पयशे फाल्यां उदार वाचून दाखय हिंगा बरें ना ओयतो वेरी गुड आणि किती या पुरोय किती आज उदार आणि फाल्या पावशी आधी आम्ही आसले आता आम्ही सोयरे झाले घरचे झाले होय आता आमचे नाते लागशिल्ले तू म्हजो भयणीचो गो आमचे भाशेन भावोजी आणि तुमचे भाशेन कुण्यार रमेश म्हाका तुजे पप्पा लागीं कितें विचारूंक जाय आसलें पूण बरें दिसना अरे बरें कित्याक दिसना तो तुजो तो सासूबाय आनी ताचे लाग विचारत कसली भिरांत तूच मातशें विचार न्ही रमेश हांव विचारू सांग कित्याक विचारूंक जाय रमेश तुजो पप्पा ल्हानसो गाडो घालून बरोच फुडें पावलो म्हूण म्हाका अभिमान भोगता आनी आतां तो व्हडलें हॉटेल बांदता सादें काम न्हय तें म्हजी ताका शाबासकी अरे पापया हें हांवें विचारूंक जाय तुज्या विचारूंक जायना तशें न्हय तें रमेश मागीर रमेश तुजो पापा आतां व्हडलो धंदेकार जाला व्हडल्या बंगल्यान रावता व्हडली गाडी घेवन भोंवता तरूय त्या गाड्यार बसप सोबना ताका सारकें तुजें हांवें पासून सांगिल्लें ताका पूण तो म्हणटा आपूण आसूं पासून हें काम सोडचो ना म्हूण ताका ताच्या कामाचो अभिमान आसा पूण तूं म्हणटा म्हूण आनी एक पावटी विचारून पळयता ताका हांव चल यो म्हजे बरोबर आज आमगेल्या हॉटेलाची उक्तावणी म्हणल्यार इनॉग्रेशन आमगे शंभू बाबा दाखले गाड्या चलोवन आयज तेगेले धंदो भरपूर फूट पावला आनी तेका लागून तेणें थंय सारकें व्हडलें बिल्डींग बांदिली हिंगा 2-3 माड्यांची आतां हिंग सगळे इनॉग्रेशनाचो कारभार म्हजे दिलो आहा सगळी तयार केलो आहा हे थंय मुजगूय आपयले तुमकांय जाल्यार आपयलो तुमी रेस्पेद दिन येयली बरें दिसता जायचं आहाय म्हूण आनी आतां म्हजी बारबो पिटू आसलो आतां चोय आतां तयार कोत्ताय आतां हिंगा आतां लास्टा ना हो आं फोन पळोवहा पडलो जाल्यार फोन करता म्हणल्यार तें येना फोनूय येना आतां हुंय पावलो म्हाका खबर ना पिटू कितें कितें आतां जाली भायर जालें मरे हय आनी तेंका आतां आमगे मुस्के उडयले तेंका कितें दिलां सॉफ्ट ड्रिंक दिलां अजून हाडलें ना हाडलें मरे मागीर मागीर सर्व कर माईक बाईक चॅक केले आवय पिटू तो कितें जीव हात रे म्हणटा कितें माइक टेस्टिंग 1 2 माइक टेस्टिंग 1 2
माइक टेस्टिंग 1 2 बिटू हेच कितें केन्ना घेना सुधार रे हे माइक टेस्टिंग 1 2 म्हणटाय ते केन्ना मॉडल मरे अरे माइक टेस्टिंग 1 2 म्हणटाय ते हांव 50 वर्स पयलीं तेदो चॅक करताले मरे चोय माइक एशको हे करपा जाय टेस्टिंग करपा जाय चोय हॅलो मिस्टर माइक आर यू वर्किंग Yes, I'm working properly. चोय एशकोन हे आतां न्यू तें सांगपा जाय पडटन बाबा आपण चलत म्हूण टेक्नॉलॉजी बिटू आतां इनॉग्रेशन आमगेलें आजून तुवें रिबन बांदलो ना कितें बिटू कितें अशी हे पासून हांवें हें करपा मरे हेचे चोय एशको वखदार रावता मरे हिचे राटावड जाताय आबूज जाताय मनीस वखदार रावपा शिरी पडना तेका लागून आनी तूं कातोर बी रेडी केली मरे कातोर बी रेडी केली मध्ये कातोर लागला पड पडून जाय गेली आनी ही कातोर गेली इनॉग्रेशन आयली जाल्यार ती कातोर काडना तेका हुंयलायता तोच ही कातोर दिवपा मरे आं ही कातोर हय रिबन कातरपा कातोर हाड मरे रेडी मरे सारकी अरे रे आवय बिडू ही कातोर इनॉग्रेशन बसले बिडू तू कोणा जीव आता ही हेची कातोर कित्या रे अरे ही झाड कातरपा कातोर मरे आज तो ना बी आहा मरे अमिताभ बच्चन कोण चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट तो लांबे ना अमिताभ कातोर दाखल्याटा एक दाखली ना दाखल्या आणि तू क्या ती कातोर नकाशी लागना बरे ती लागना ती कातोर मला दुसरी जाई बरे आवय अरे हाड रे दुसरी दाखय रे म्हाका पहिले सगळं रेडी करून जाय आता चीफ गेस्ट आलो ताका चीफ गेस्ट आवयशी हो धरपा ना हें करून जाल्लोले एक दिला परस हें करून जाल्लोले शी अरे ट्रे घेवन मागीर येता तो चीफ गेस्ट म्हणटा त्या दोना ही वखद हाडून दाखय ही बरी आसा सारकी बेस्ट कातून चोयता राव ती तेका करपा जाय मिस्टर तो सगळें रेडी मरे शेंबू बाब दोत्ता कितें वयर सकयल जालें जाल्यार आतां गेले रिपोर्टर आपयलो रिपोर्टर अरे देवा ती रोस रे भितर ती दोन मरे बरें आवय रिपोर्टर भितू ओगत गो मातशें ट्रॅफिक जॅम आसलें जॅम बे बाबा तूं मागीर रावपा न्ही कितें सारकें मातशें बेगीन येवपा जाय चल सगळें रेडी मुगो कॅमेरा हाड मुगो आनी आमगे शिंबू बाब पावना अजून सगळें करून आतां येत म्हणटा अरे जेसन बाब मातशी वेळ जालो आमगेले त्या चीफ गेस्टाक फोन करी आटेर आसूं तो येता सगळी तयारी जाली मरे सगळी जाली पळय लजेक पडूंक जायना शंभू ना हा येदी व्हडले मगेले हॉटेलाचे इनॉग्रेशन सगळे व्यवस्थित टाकटीक जावपाक जाय चोय शंभू बाबू जायनाका तूं उलून वयता मात शंभू म्हणलो ओय आय तुगे हुशालकाय न्ही हुशालकायचे तुगे जात आसता तें मातशें वयर सकयल जालें सगळें रेडी जालां रेडी जाला तूं एकदम बरें जालें जाणा मिस्टर शंभू हॉटेलाची उक्तावणी करूंक तुवें एक्स मिनिस्टराक कित्याक आपयला आतांचो मिनिस्टर कित्याक न्हय शंभू बाब हांव तेच म्हणटालो तूं फॅक्स मिनिस्टराक कित्याक आपयला काय अरे जेसन बाब अरे तू सारको एंडो ताका फॅक्स म्हणना ताका एक्स मिनिस्टर म्हणटा ओय तेच आतां प्रेझेंट मिनिस्टर कितुले आहाय मरे त्या बळे तुगेले एकू उरल्या दोग तीग जाण धांवन येता आसले टॉयलेटा पासून इनॉग्रेशन करपाचें वयताय मरे शंभू बाब जाणा जरी तर आताच्या मिनिस्टराक हांवें आपयल्ले जाल्यार धांवन येवपाचे ते पण आयज आमच्या एक्स मिनिस्टराक म्हणजे आमच्या टोनी बाबाक आयज म्हज्या हॉटेलाची उक्तावणी करूंक आपोवपाक तातूंत एक म्हत्वाचें कारण आसा आवय कारण मुट्टिंगा नारायण येता आवय नारायण येता शंभू बाब येता ओय टोनी बाब हांव मागता बाय शॉनिना लागीन आमच्या एक्स मिनिस्टराक आमची मोगाची भेट कशी ह्या फुलांचो बुके भेटोवंक सगळ्या जाय मागता ताडयो माग देव बरें करूं खरेंच आयज तुमच्याय मनांत असोच कितें तरी एक प्रश्न उपजतलो की हांवें आतांच्या मिनिस्टराक हाडिनासतना एक्स मिनिस्टराक म्हागेल्या हॉटेलाचे इनॉग्रेशन करपाक कित्याक खातीर हाडली काय म्हूण खरें म्हटल्यार आयज हांव आमचे एक्स मिनिस्टर म्हणजे टोनी बाबाच्या व्हड उपकारान आसा शंभू तू कितें उलयता तूं मुगे उपकार ना शंभू जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना तूं म्हजे लागीं नोकरी मागूंक येयलोलो
त्या टायमार म्हज्यान तुका नोकरी दिवंक जाताली पूण हांवें तुका दिवंक ना. जाणा हांवें जाणा ती- टोनी बाबा जाणा हांव. हांवें ती पयशे घेवन दुसऱ्याक भायल्यांक दिली. जाणा 25 वर्सां आदली खबर ती. हांव आयिल्लो तुज्या कचेरीन अर्ज घेवन म्हाका नोकरी मेळत गाय म्हणून. पण जेन्ना तुमी ती पयशांची मांग म्हाका दाखयली ती म्हज्या लागीं तुमकां दिवंक घडलें ना. म्हाजी आई बाबा खूब गरीब आशिल्ली. तांकां इतले पयशे तुका दिवंक ते जमले ना. त्या खातीर हांव ती नोकरी घेवंक शकलो ना. पूण आयज ह्या 25 वर्सां उपरांत म्हाका खरें मनान पासून दिसलें की हांव तुज्या उपकारान आसा म्हणून. शंभू परत परत तो उगडास काण म्हाका ह्या लोकांच्या मुखार लॉस कित्याक कोत्ताय तूं? ना. लॉस करिना रे म्हाका. ना रे टोनी बाब हांव तुका लज करिना. ना म्हणून आयचे दिसाक तुका हांवें म्हाज्या हॉटेलाची उट्टावणी करपाक हांवें तुका लजीन घालूंक जाय म्हणून हाडूंक ना. पण मनान पासून आयज हांव तुजी हे लोकां समकाराक तुजी तुस्त करूंक सोदता. मिस्टर शंभू ताणें तुका नोकरी दिवंक ना जाल्यार तूच कित्याक कोत्ताय? साळाय जेन्ना ताणें म्हाका हे नोकरेक नाकारलो तेन्ना हांव ओगी बसून घरा लागीं बसूंक ना. पूण हांवें एक ल्हानसो गाडो घातलो ताचें उदारपसण केलें. आनीक जे पयशे म्हाका ते गाड्यावून येताले ते पयशांचे गुस्त्यार हांवें म्हजे धुवेक खूब शिक्षण दिलें. पूण एक मात म्हागेले पोराक म्हागेले चल्याक हांवें इतलें शिक्षण दिवंक ना. शंभू बाब हिंगा तुका दिसना तुवें मातशें चूक केली म्हणून. चेड्याक शिकयनासतना दवरू कारण कितें? कारण आसा रिपोर्टर बाय कारण आसा. कित्याक म्हजो धंदो जो हांवें सुरू केल्लो तो खूब लांब पावलो जायते फुडें पावलो. आनीक म्हजो धंदो फुडें व्हरतलो जाल्यार कोण तरी जाय आशिल्लो न्हय. आनीक असोच म्हज्या पराक हांवें खंय तरी बरें शिक्षण दिवन एक कंपनीत नोकरेक लायिल्लो जाल्यार आयज तो थंय नोकरी करतलो आसलो. म्हजो धंदो कोण चलयतलो आसलो. पूण ते दुसऱ्याच्या धंद्यान तो काम करून सुद्दां ताका कितलेशे पगार मेवतले आसले. शंभू आयज कोणूय जो प्रायवेट नोकरी करता ताका म्हयन्याक 15 ते 25,000 हाचे मोदे पगार आसताच. आनी जो कोण सरकारी नोकरी करता आनी सुरवातेक ताका 40 ते 50,000 पगार आसता. कितें म्हणलें टोनी बाब 40 ते 50? फक्त 40 ते 50? जाल्यार आयकून घे. हांव जेन्ना म्हाका नोकरी मेळ्ळी ना तेन्ना हांव रेल्वे स्टेशनाचेर गेलो. थंय हांवें गाडो घातलो. बटाटवडा सामोसा सँडविची हे येते वते रेल्वेचेर हांवें विक्रेक सुरू केली. आनी तूं जाणा एका दिसाक म्हजे 5,000 असल्यो वस्तू खपता. आनीक म्हाका एका बटाटवडावर वो एका सामोसाचे वयर म्हाका 2 रुपया उरता. आनीक ते हांवें दिसाचें गणीत 5,000 कडेन केलें जाल्यार म्हजो दिसाचो इनकम 10,000 जाता. आनीक अशेच तरेन जरी तर हें गणीत हांवें म्हयन्या कडेन केलें जाल्यार म्हजे 3 लाख जाता. 3 लाख? हय इतकेंच न्हय टोनी बाब हांवें आनीक कितलेच स्टेशनाचेर गाडे घातले बाजारांत घातले प्रासार घातले. हे सगळे गाड्यावर म्हाका म्हयन्याची येणावळ कमीत कमी म्हणल्यार 25 लाख येता. 25 लाख शंभू बाब? वय आनीक हांव अभिमानान खुशी जाता कित्याक ह्या धंद्याचो हांव मालक. शंभू बाब बरें हुशार तूं हुशार सारको. कितू रे बुडूनी आनी आमगेलें कित्याक आयची तितूले कोण? इतलें तूं कमयता आसतना गाड्यार कित्याक बसताय? गाड्यार बसता कित्याक म्हज्या धंद्याचो म्हाका अभिमान. हांव म्हज्या धंद्यान म्हज्या वावरान खूब खोशी आसा. जाणात अशेच तरेन कोणूय धाकटे आतांचे परांनी असले गाडे घालून जर ते धंदो चलयलो जाल्यार हांव खूब खोशी जावपाचो. तुजी धूव एडवोकेट आनी कोर्टा फुड्यान तुजो गाडो लॉस दिसना तुका? लज कसली रिपोर्टर बाय लज कसली? हांव त्या कोटी सामकाराक गाडो घातला थंय बसता सामोसा बटाटवडा विकता. म्हजी धूव जेन्ना ती म्हज्या गाड्या सामकारा व्हरून समोरान चलून वेता तेन्ना म्हाका अभिमान भोगता.
हांव तिका नमन आनीक सलाम करता फकत तिच्या शिक्षणा खातीर. पूण जेन्ना म्हजी पोरी जी येता शिकून कोर्टानसून घरा येता तेन्ना ती म्हणजे पप्पाचे पांयांनी पडून हांव आशिर्वाद घेता की ताका म्हजो वडील आनी म्हजो गुरू म्हणून. जाणात हांव खूब खोशी जावपाचो जरी तर आमच्या आतांच्या भुरग्यांनी असले बारीक बारीक धंदे घालून ह्या गोंयांत आपले धंदे चलयले जाल्यार मागीर ते कोणूय जावं, तो मागीर हिंदू जावं, तो मुस्लीम जावं वो क्रिस्तांव जावं, आमी जवण एकल्या गोंयकारान असल्या भुरग्यांक असल्या तरणाट्यांक आमी तांकां शाबासकी दिवंक जाय. जाणात तुमी नॅशनलाक म्हापसा म्हणटा थंय नॉर्थाक एक चेडूं प्रज्वला सांकवलकर आयज फुड्यान नुस्त्याच्या बाजारान नुस्तें विकता. तें सादें चेडूं न्हय, तें ग्रॅज्युएट, डबल ग्रॅज्युएट शिकला तें, पूण तरी आसतना नुस्तें विकून आपले आनी आपले फामिलीचें पोट भरता. तसोच मडगांवां कांय फाटी तुमी पत्राचेर वाचलां आसतलें एका रस आमलेट गाडो चलयतल्याक पयशे घेवन बँकान गेल्लो तेन्ना डिमॉनिटायजेशना टायमार ताका धरलो फक्त ताचे लागीं पयशे खंयच्यान आयले काय म्हणून. ते ताचे चरयेचे पयशे नाशिल्ले पूण ताचे घामेचे पयशे आशिल्ले. फक्त ताणें ते घरान दवरलेले आनी धांवन बाबडो ते बँकान घालूंक गेलो तेन्ना ताका धरलो. ताणें फक्त चूक केली म्हणटा ती वेव्हार सारको करूंक ना. वेव्हार जरी ताणें वेवस्थीत केलो जाल्यार आयज तो खूब हुशार आसपाचो. असल्या भुरग्यांक आमी गोंयकारांनी शाबासकी दिवंक जाय. म्हजे पप्पाचे भाशेन हांव आनीक मनशाची उल्लेख करून दिवंक सोदता. तो जावन आसा आल्फ्रेड. लंडनांत रावतालो. तो एका एकाची सान मारपाचें आनी गाड्यान शिकपाचें काम करतालो. कांय कारणाक लागून ताका कामांतलो काडलो. असोच तो चलत वेताना ताका सिगरेट पिवपाची तान आयली. पूण ताका सिगरेटीचो गाडो मेळोंक ना. ताणें चिंतलें हांगासर गाडो घातलो जाल्यार आपणाक कितलो फायदो जातलो काय म्हणून. आनी ताणें तशेंच केलें. थंयसर गाडो घातलो आनी ताचो धंदो इतलो वाडलो की तो एक व्हडले कंपनीचो मालीक जालो. जाणात तुमी त्या कंपनीचें नांव कितें तें? हांव सांगता. डन हिल्स अँड कंपनी, सौजला कामार. संकार जाऊन ओंकारां कामाक दवरता. आता आम्ही उक्तावणी केल्या बरी न्ही. टनी बाब उक्तावणी आवलो पिटू केलो पिटू यो बाबा टनी बाब. ओके आता आम्ही इनॉग्रेशन करता. मातशें सगळ्यांनी ताळी मातच्यो. 1 2 3 देव बरें. आमच्या तरणाट्यांक गोंया नोकऱ्यो करूंक लॉज दिसता. तांकां परदेसांत वचपाचें पिशें लागलां. दुसऱ्या प्रांतांतलो लोक गोंयांत येवन पयशे कमयतात. मिठायेची दुकानां, हार्डवेअर शॉपां, इलेक्ट्रिकल शॉपां, सुपर स्टोर्स, हॉटेलां हे सगळे भायलो लोक चलयतात. आमी सगळ्या लोकांनी आमच्या शंभू बाबाची देख घेवंक फावो. शंभू बाब वालोर तुका.